योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. गोंयचे भवितव्य ठरोवपी वेंचणुकेचो दीस फाल्यां. गोंयकारांचे दोळे थिरावल्यात सत्तेर येवपी सरकाराचेर. ढवळी फोंड्या बायपासार आशिल्ल्या गुदामांक उजो, सामानाचो लासून गोबोर. राज्यांत फुडल्या 5 दिसांक हवामान उरतलें गरम, जाल्यार आयचे चडावात आनी उणें तापमान जातलें 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. आनी आतां खबरो विस्तारान. ज्या दिसाची गोंयकार आतुरतेन वाट पळयतात तो वेंचणुकेचो दीस फाल्यां येवन तेंकला. गोंयांत कोण राज्य करतलो तें फाल्यांच्या वेंचणुकेन ठरतलें. कोण सरकार घडयतलो आनी कोण विरोधान बसतलो हेंय कळटलें. वेंचणूक आयोग फाल्यांच्या दिसा खातीर नेटान तयारीक लागला. जाल्यार ईव्हीएम मशिनां वेंचणूक केंद्राचेर पावल्यात. काल उमेदवारां खातीर प्रचाराचो निमणो दीस आशिल्लो. त्या उपरांत वेंचणूक आयोग आपल्या प्रचाराक लागला. फकत लोकांक घरा भायर सरून मतदान करपाचें आवाहन करपाक. कसल्याच दबावाक आनी हावेसाक बळी न पडटा आपलो मतदानाचो हक्क बजायात असो उलो वेंचणूक आयोगान मारला. आयोगान गोंयभर वेंचणूक केंद्र आनी बुथांनी मतदानाची सगळी सोय केल्या. मतदान करतना लोकांक कसलोच त्रास जावचो न्ही म्हूण आयोगान सगळी जतनाय घेतल्या. वेंचणूक शांततेत जावची म्हूण आयोगान सुरक्षा यंत्रणे कडेन खास लक्ष दिलां. ईव्हीएम मशिनां वेंचणूक केंद्राचेर पावल्यात. आतां फाल्यां सुरू जातलो तो लोकशायेचो उत्सव. Hoy, kichwa idu ida. प्लीज रावचे हांगा तुमच्या खातीर हांगा पोलिंग पार्टी डिस्पॅच करपाक टायम जाता. म्हाका इतके समज भायर खतर पुलीस पर्सनल आहा ते मातशें प्लीज टेक 0172 बस नंबर 7 with vehicle number GA0. कोई सांगना अजून प्रॉब्लेम सॉल्व. आज आम्ही आसात ते मनोहर पर्रीकर हो जो नावेली इंडोर स्टेडियम आसा ह्या स्टेडियमाक आज आमी आसात आनी आज हांगा जी इलेक्शनाची जी तयारी आसा ती आज आमच्या फाटल्यान पळयतात चल्ले कडेन आसा. ही जी तयारी आसा फाल्यां इलेक्शन आसा आनी फाल्यां सगळे लोक आपल्यालो वोट जे आसा तो ह्या ईव्हीएम मशिनाचेर मारून ह्या ईव्हीएम मशिनाक दवरतलो. म्हणटकीर आज आमची जितली जी वोटींग जे बूथ आसात सालसेतीचे 8 जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्या 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी तयारी आसा ही आज आमच्या फाटल्यान चल्ले कडेन आसा. आमी हांगा SP जेन्ना येयलो SP विचारले तुमची तयारी कशी आसा त्या टायमार तांणी सांगलें की आमी फूल स्विंग आमचो जो स्टाफ आसा हो हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसा. प्रत्येक बुथाचेर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी येयलो जो स्टाफ आसा हो फूल स्विंग आसतलो. खंयचेच वायट कितें आमी जावपाक दिवपाना. आमी इन्स्ट्रक्शन दिले कडेन आसा की कोणें कितें कांयच करचें न्हू म्हणून कोणाय बोवाळ करची न्हू काय ना. आनी त्या प्रमाणे हांगा जाले कडेन तसोच जो कलेक्टर आसा ते कलेक्टरान सांगले कडेन आसा तेंचो जो स्टाफ आसा होय हांगा डिप्लॉय जाले कडेन आसा तेय आपल्या कामां लागले कडेन आसा. आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात जे पुलीस स्टाफ आसात ते बरोबर ईव्हीएम मशीन घेवन पोलिंग बुथाचेर जे कोण जे ऑफिसर आसतले ते बरोबर घेवन गेले कडेन आसात. आज सकाळीच जे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसात तेणी आपल्याले वोटींग आज बॅलट बॉक्सांक पॅक केले कडेन आसा तेणी घातले कडेन आसा तेय आमी तुमकां दाखयताले. आनी हे इलेक्शन फाल्यां आमी एक गोवा 365 वतीन लोकांक अपील करतात की सगळे लोकांनी फाल्यां उठून वोट करचे. वोट आपल्याला पिड्ड्यार करचे न्हू. हे 5 वर्सांक एक फावट वोटींग येता तेजो तुमी फायदो घेवचो. गोवा 365 खातीर नावेली इंडोर स्टेडियमा वयल्या रमेश नायक रावत.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आयतारा ढवळे फोंड्या बायपास रस्त्या आशिल्ल्या ग्रीनलँड हॉटेला सामकार गुदावांक उज्यान पेट घेतलो. ह्या उज्यात गुदावाचो लासून गोबर जालो. आयतारा सांजवेळा धवळे फोंड्या बायपास रस्त्यार आशिल्ल्या ग्रीनलँड हॉटेला सामकार गुदावांक उज्यान पेट घेतलो. ह्या उज्यात गुदावाचो लासून गोबर जालो. पणजे फोंड्या मडगांवां कुडचडेच्यान उजो पालोवपी दळान सुवातेर धांव घेत उजो नियंत्रणांत हाडपाचो पुराय यत्न चालू आसा. जाल्यार थळाव्यांचे म्हणणें आयकात. बिल्डिंग आसा कोणाची विष्णोई सेल्स कॉर्पोरेशन ऑपोजिट आरके वे ब्रिज आहा त्याची फाटल्यान बिल्डिंग आसा आणि हांगा जर आजून तुम्ही पळयलें आसत जाल्यार अक्षरशः उज्याचे तांडव चल्ला. इलिगल मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ऑल प्लास्टीक आयटम्स जे आता थंय दिसता आमकां, ज्यो ल्हान ल्हान गरिबां खातीर चुली लागता त्यो चुलीचें मॅन्युफॅक्चरिंग, प्लास्टीक खुर्च्याचें मॅन्युफॅक्चरिंग. आयज तेंच्यो हांगा 10 गाड्यो हांगा रेजिडेन्शियल एरियेन हो म्हाल मॅन्युफॅक्चर करून ह्या म्हाल मॅन्युफॅक्चर करपाचेर तांकां लायसन्स पंचायतीन दिला काय कितें? आज शेजारी एक गोगटे म्हणटा तेजें घर आशिल्लें, अननेसरी ते गोगटेचें घर जळोवन गेलें. तो बाबडो गव्हर्मेंट सर्विसेक खंय तरी आसा आनी मोठे कश्टांनी प्लॉट घेवन ताणें घर बांदलेलें. तेन्ना हेचे कडेन सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. ज्यो रेजिडेन्शियल एरियाज आसा ह्या एरियांनी खंयच आमकां असली फॅक्टरी नाका आनी स्पेशली कवळे पंचायतीन नाका. कारण कवळे पंचायतीन जे लोक रावता हे सगळे बरे लोक आसात आणि हे भायले खंयचे तरी येवन वयर घर काडटात आणि सकयल इलिगल आज ते जे उजो तो चलता तातूंत भितर सगळे एक्सप्लोजीव आहा. अख्खे गोंयचे 5 ते 6 गाडयो 3 तास जाले उजो पालयता. जे मॅन्युफॅक्चर प्लास्टीक करपाचे एक्सप्लोजीव आहा ते सगळे हांगा हाडून दवरलेले आसा आणि ते आयज ते पेट्टा. तेन्ना म्हाजी कवळे ग्रामपंचायतीक विनंती आसा ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी तुमी करची आणि अश्यो घटना परत ह्या पंचायतीक घडपाक जायना हेची खबरदारी पंचायतीन घेवची. इलिगल टोटली इलिगल मॅन्युफॅक्चरिंग फॅक्टरी कशी जावंक शकता? एका रेजिडेन्शियल एरिये भितर फॅक्टरी प्लॉट कसो जावंक शकता? फॅक्टरी तर दॅट इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसपाची. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुणकार म्हणून रावता त्या घरांसून भायर सरना जाल्यार परिणाम भोगचे पडटले अशी धमकी येता आनी ताकाच लागून आमच्या जिवाक धोको आसा अशी तक्रार किटला हळदोनाच्या एका फॅमिलीन केल्या. पुलिशेन तक्रारी दिवन लेगीत आजून कारवाय जावंक ना अशें ताणें सांगलां. काल राती भाटले फामिलीची कार फोडली. ही पयलीच खेप न्हय, फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन बिल्डर लॉबीच्या मनशांचो हाचे फाटल्यान हात आसा असो आरोप फामिलीन केला. ह्यान पयलीं तांकां बिल्डर लॉबी कडल्यान धमक्यो येताल्यो आनी तांच्या हालचालीचेर दोळो दवरपाक भाटांत CCTV लायल्या. बिल्डराच्या बाउन्सरा कडल्यानूय सतावणूक जाता अशी कागाळ भाटले फामिलीन केल्या. घरमालकान तांची मुणकारी जमीन थेट बिल्डराक विकल्या, पूण तांकां कसलीच भरपाय दिनासतना थंयसून भायर सरपाच्यो धमक्यो येतात असो आरोप भाटले फामिलीन केला. नाव दीपिका रावत, किटला हल्दोना. ऑन 26 जानेवारीक आमची रातची येवन कोणी गाडी फोडली आणि आमी सस्पेक्टाचें नांव बीन सगळें दिलें पुलीस स्टेशनाचेर आणि आमी गाडयेचो नंबर दिलो. सकाळीं कोण एकटो येयल्लो एक्टिवा घेवन, तो हांगासर प्रॉपर्टीन डायरेक्ट येयलो वीथ वॉकी टॉकी बीन घेवन आणि तो सगळें पळोवन गेलो. आणि मागीर पळय जाल्यार
राती कडेन पळयत जाल्यार आमची गाडी फोडली सो आमी पुलिशेक कंप्लेंट केलें कितलो वगत रावले पुलीस येवकूच ना मागीर फायनली पुलीस येयले आनी मागीर म्हणपा लागले आमकां कंप्लेंट दी म्हणपा लागले सो आउट पोस्टार वचून आमी कंप्लेंट बीन बरयली आनी मागीर आमी येयली घरा येयली आनी मागीर म्हणपा लागले ते दुसरे दिसा पुलीस स्टेशनाचेर या म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर येयली जाल्यार आमकां फक्त NC दिली NC दिवन जालें म्हणपा लागले सो आमी म्हटलें की NCचेर सस्पेक्टाचें नांव बीन सगळें घातलें हांवें सो तेजेर FIR बीन ना NC ही FIR म्हणपा लागले सो अशें फाल्यां तर आमकां मारले आयज गाडयेर अटॅक जालो फाल्यां आमकां मारतले आनी कितें करतले तेन्ना आमकां फक्त पुलीस NCच बरोवन दितले आनी तेजेर कितेंच इन्वेस्टिगेशन जावचें ना आजून मेरेन इन्वेस्टिगेशन कांयच जावंक ना सांगता म्हणटा ना करता आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा म्हणटा आनी कांयच गरीब मनीस आसता तांकां तुमी दामून दवरता आनी पयशाकारांक तुमी लागीं करून सगळें तुमचो धंदो चलयता जाल्यार फायदो कितें आनी मेन म्हटल्यार तुमी सगळें काडून तर भायल्यांक विकता सगळ्यांक भायल्यांक दिता आनी गोंयकारांक तर तुमी उडयता जाल्यार फायदो कितें उरलो हे गोंयकारांचें कितें उरलें आमच्या भुरग्यांचे हे भुरगे आतां हे यंग सगळे भुरगे हांगासर बाबडे खंय कामां धंद्यांक वयता आयज आमगेर जाल्यार फाल्यां आनी फाल्यां म्हजो भाव त्या भुरग्यां कडेन भोंवता म्हणून त्या भुरग्यांचेर फाल्यां अटॅक जातलो हत्या जातली तेन्ना अशेंच जातलें कितें तरी व्हडलो कितें तरी दबाव आसा कसो हेतून पुलिसांचोय हात आसा कसो दिसता न्हू कित्याक एक्शन घेयना कांय ना कोणूच येना म्हणटकूनी कितें तरी आसा न्हू हेजेर पॉलिटिक्स पावर कितें तरी आसा न्हू पॉलिटिकल पावर म्हणून हे अशें जाता न्हू नाजाल्यार जावचें नसलें इतलें सगळें हें जातलें आसलें पूण हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की गोंयकारांनूय मातशी जागी जायात आनी गोंया खातीर कितें तरी करा तुमी गोंयकार तुमच्या भुरग्यांक वाचोवपा खातीर हांव तुमकां एकूच सांगता की गोंया खातीर तुमी कितें तरी करा आनी ह्या भायल्यांक सगळ्यांक काडून भायर मारा आनी कितें तरी तुमी ह्या तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी तुमच्या जमनी खातीर कितें तरी तुमी सांबाळून दवरा इतली वर्सां हांगाच रावले आनी इतली वर्सां आमी हयत रावले आतां इन्ना अशें कांयच जावना आतां चालूच हें जाता कोणाक मारता कोणाचो मर्डर जाता कोणाची आतां आमची गाडी फोडली पूण कोण पुलीस बीन कांयच आमकां हें करूंक सोदना आमी हांगासर जेन्ना पुलिसां कडेन वयता ते म्हणटा तुमी फुटेज हाडा काय हेल्पूच करूंक सोदना जाल्यार ते सगळे नेगेटिव्हानूच उलयता सो आमी कितें करपाचें ल्हान मनशांनी आमी जाल्यार जीवच सोडटले न्हू जाल्यार तुमचें काम न्हू ते आमकां सांगता आतां फाल्यां सकाळीं आमचो म्हणून आमी तेज्या वांगडा भोंवता आतां कोण पळयतलो आनी म्हणटलो आबे हो देशा वांगडा भोंवता हेका मारा म्हणटले हो तेजो फ्रेंड आमकांय सेफ्टी ना न्हू काय आतां सो पुलिसांनी कितें तरी एक्शन घेवकूच जाय न्हू फाल्यां सकाळीं नाल्यार आमगेर येतल्यार आमकां मारून व्हरतले काल कशें येयले ते इतले जाण हे आमी सगळे लायल्ले सगळे ल्हान सगळे हेचेर आमी पोट बीट भरता तेन्ना आमकां तेजें कितें तरी करूंक जाय न्हू तेणी पोटार आमच्या जर येयलें आमी कितें म्हूण खातली म्हाजो घोव आतां रिटायर जाल्लो आहा आनी तेणी तें पयलीं सांगत आसलो कितें आमकां दिता म्हणून तेणी आनी आतां आमचें हें कितें हे सगळें हाडलें आनी पयलीं मोडून कातरून बितरून सगळें तो उडोवंक येयल्लो मागीर आमी सांगलें कातरून उडोव नाका आमी तेजेर चलयता आमचें पोट बी म्हणून तेन्ना तेजें कितें तें वेवस्थीत बंदोबस्त कितें तें करा तुमी म्हाजें नांव शैला प्रियोळकर हांव हांगाच आसता जाल्यार हांगा आनी आसाय बीन हांगाच पूण तेजो देविदास रावत आहा पळय तेजो आवय बापूय तेजो आजो हांगाच आसतालो आनी ह्याच घरान रावताली न्ही ती आनी तेंच्यांनी भाटकारांनी कितें सांगलेलें तूं हे वाचू तूं भायर सरो नाका तुका जागो आमी दिता हें म्हणून सांगलेलें आनी आतां तांकां जबरदस्ती करता आनी तांकां आतां भायर सर म्हणून सांगता पूण तेणी आतां तेंचे बंदोबस्त करून तेंचे तुवें म्हाजें तुजें विकपाचें न्हू कितें जावं शकता आमी पुलिसांक सांगल्यार पुलीस सांगता कितें कांय ना परत येयला तो अशें म्हणटा पूण आजून कांय ना ते आतां पळय इतलेच गाडी फोडले आमी कंप्लेंट दिल्या म्हणल्यार आजून तेजेर सोदता ते इन्वेस्टिगेशन चालू आहा म्हणटा अजून पर्यंत 15 दिसांनी तेंच्यांनी पंचनामा करून सांगला आनी अजून पर्यंत कांय ना आनी तेंच्यांनी प्रॉपर्टीनी हांगासर हें घातला कॅमेरा हे सायडीन घातला आनी आमकां आतां भंय दिसता खंयतरी भायर कामां धंद्यांक वयतले जाल्यार आमकां काय मेन म्हणल्यार ती सेफ्टी ना ते केन्नाय गुंडांक हे तांकां घेवन आमकां मारूंक आसा आनी मम्मी पप्पा एकटी आसता घरान जाल्यार आमकां कशें म्हणून जातलें आमकां आतां आमकां गोंयकारांकूच तशें त्रास करूंक लागले जाल्यार कशें जातलें गांवान लोक आतां ही शेजार सामार आहा तांकांय त्रास करता कितें करपाचें आतां हो असलो गव्हर्मेंट हय भायर सरतले जाल्यार भंय भोंवंक वयतले खंयसर येयले येतात गोवा 365 खातीर ऑल्डोनेच्यान संदीप कामुलकार भारतात नव्या कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो 44,877 पावला दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन 3.17% जाला कालच्या परस 13% कमी फाटल्या 24 वरांत 684 मरणांची नोंद जाल्या गोंयांत कोरोनाक लागून 4 जाणांक मरण येयलां भारतात फाटल्या 24 वरांत 44,877 नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या आसली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवून 3.17% जाला
सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 4.46 जाला. कोरोनाक लागून 648 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार भारतांत 97.55% दुयेंती बरे जाल्यात. फाटल्या 24 वरांत 44,877 नवे दुयेंती. 24 वरांत 648 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 3.17%. आतां मेरेन 172.81 कोटी लोकांचें वॅक्सिनेशन. जाल्यार गोंयांत 2 सप्तकां सावन दिसपट्टे प्रकरणांनी उणाव जायत आसा. राज्यांत 14 तारखेक मतदान जावपाचें आसा. राज्यांत मरप्यांचो आंकडो आजून मेरेन देंवना. कोरोना केसींनी दिसा कणकणी बळी वचत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. श्री शांतादुर्गा किटलकारीण किटला फातर्पा देवस्थानाक पयलेच खेपेक नवो विजय रथ भेट दिला. जाल्यार फेब्रुवारीचे 14, 15, 16 3 दीस हो जात्रा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतले. मोठ्या संख्येन लोकांनी देवीच्या जात्रेक उपस्थित रावचे अशें देवळाच्या पुरोहितान मागला. ऐकात. चप्पल घालू ना चप्पल घालेलो ही वेगळीच यूज करता आणि आता आमगेले माघ शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी पौर्णिमा 14 फेब्रुवारीची 14, 15, 16 आमगेले जात्रोत्सव आसा. या दृष्टीने आपण मी विनंती करता आणि संपूर्ण गांवकर आणि कमिटी विनंती करता ही जात्रेक संपूर्ण सगळे लोकांनी येऊन मदत करपाची आणि सगळ्यांनी महाप्रसाद सगळे दवरला त्या प्रमाणे सगळे स्वीकार करपाची आणि तशेंच भूमिपुरुषास लघुरुद्राभिषेक 14 तारखेक 15 तारखेक नवचंडी आणि 16 तारखेक समाराधन हे 3 दीस उत्सव असल्यामुळे सगळे भाविकांनी विनम्रपणान सगळे त्याच्यावर भाग घेवचे म्हणून मी विनंती करतो. करणी संस्थानम किटल केपेम गोवा आणि आमगेले आजच्या दिसाक नवी उत्सवाची मूर्ती आणि देवीची परिपूर्ण नवी मूर्ती आणि तशेंच विजयरथ आणि हे सगळी लोकांची मदतीने हांगा संपूर्ण आज शास्त्रोक्त मार्गान अर्पण केल्लेलें आसा. हे विजय रथ म्हणल्यार जे श्री कमलाक्ष पांडुरंग नायक वेर्ना डी लिंकाची ओनर तेणी आपल्या स्वता आमी मागणी घातल्या प्रमाणे तेणी परिपूर्ण आमकां मदतीन तेगेले सगळे खर्च करून तेणी अर्पण केल्लेले आसा. तशेंच नवीन महाबलेश्वर नायक हे म्हापशेचे तेणी पालखी आणि मूर्ती सगळी तेणी सुद्धा अर्पण केल्लेले आसा. आणि तशेंच आणि काही लोकांनी ते नाव दिवपाक सोदना त्या प्रमाणे ते काही लोकांनी आपल्या स्वतंत्र हेजे प्रमाणे तेणी हांगा मदत केल्लेले आसा. त्या प्रमाणे आता ते संपूर्ण देवाक अर्पण करून देवाक संपूर्ण सजयल्ले कडेन आसा. त्या आता एकदम बरें दिसता आणि संपूर्ण भाविकाला विनंती करता अशेंच आमगेले आता फुडें आमी हॉल करपाक सोदता ताका सगळ्यांनी हात बार लावून आमगेले ही देवस्थानाची ही राज्यांगण बरे भशेन उबी करपाक जाय. हे उबी करपाक सगळ्यांनी मदत जाय म्हणून तुमचे कडेन आमी विनंती करून देव बरें करूं म्हणून तुमचे कडेन मागता. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. राज्यात काल हवामान गरम असले आणि IMDच्या रिपोर्टा प्रमाण ते फुडल्या 5 दिसांक तशेंच उरपाची शक्यता आसा. जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस जातले. काल चडावत तापमान सामान्य तापमाना परस 3 डिग्री सेल्सियसान वाढून 34.7 डिग्री सेल्सियस जालें. जाल्यार 1 डिग्रीन वाढून 21 डिग्री सेल्सियस जाल्ल्यान राज्यांत काल गरम हवामान अणभवपाक मेळ्ळें.
फुडल्या 2 दिसांक हवामान गरम उरतलें. उपरांत 2 दिसांनी ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी देंवूं येता. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यांय दिसपाची शक्यताय आसा. आयज मळब नितळ उरतलें. आजून मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 दिसांक हवामान गरम. उपरांत 2 दिसांनी 2 डिग्री सेल्सियसांनी देंवतलें तापमान. नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करा. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.